प्रवाह योग्य पावला उबारतली म्हादयविशीं आमी आमची फिर्याद सुप्रीम कोर्टात घाल्या। गोयचो मंत्री प्रवाह आनी कोर्टाचेर पातयेवन म्हादयची केस सुनावणेकूच ना। 1000 वर्सांचो विचार करून भारताचे सस्टेनेबल पॉवर प्लॅनिंग प्रधानमंत्र्यान केले चौथ्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर परिषदेचे उक्तावण। 2030 मेरेन 500 गिगावॉट्स टार्गेट। मुख्यमंत्री सावंताचो परफॉर्मन्स बाबत चडशी खाती आपूण घेवन बसला। गोयकार बीजेपीक विटल्यात, विरोधकांकडे युतीचो पर्याय आर्जीक अजून रावल्यात। बेन्झी हेड ऑन। मिरनोड्या हायवेचेर टँकराचो कोंबड्यो व्हरपी टेम्पोक धपको। धपक्यासरशी ड्रायव्हर गेलो, टँकरवालो सुवाती वेल्यान फुज्जो, सांज मेरेन धरलो। बोरये पुलाक कमीत कमी जमीन संपादन, जमनीच्या धन्याक दितले योग्य लुकसाण भरपाय। मंत्री सुभाष म्हणटा बोरये वटेन तसो विरोध ना। चोरला घाटात हेवी गाडयांक फांतोडेर 5 ते सांजे 10 मेरेन बंदी। चेक पोस्टार आनी पुलिसांच्या बोल्सात 1000 भर घालून गाडयांक दिसाची ग्रीन सिग्नल। खासा रिपोर्ट। साकवाळे भुतानीच्या प्रकल्पाआड थळावे एकठांय। भुतानी कडेन कसलेच परवाने ना। प्रकल्प बेकायदेशीर। 15 दिसात काम बंद करचे, सरकाराक डेडलायन। दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचो ना, मुख्यमंत्र्याचे उतर। अलेक्स रेजिनाल्डाची माहिती। माविन आंतोनवाद आनी बाकीचे कांय सत्ताधारी आमदार मंत्री मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। 14 तारखेर मांद्र्या जाल्ल्या एक्सिडेंटात जखमी जाल्ले सिद्धी शेटकरान जीएमसीत उपचार सुरू आसतना सोडलो जीव। सानिका खरबे आणि प्रियांका खरबे एक्सिडेंटात आगताक सोपिल्ली। साकवाळे खाजगी बस आणि स्कूटरी मदी अपघात। घोव बायल आणि 12 वर्साचो चलो जखमी। बायल पियेदाद दोरादो। उपचार सुरू आसतना भायर पडली। बस ड्रायव्हर ताब्यात। काय राजकीय पक्ष फक्त सत्तेक भुकेल्यात। सत्ते खातीर देश तोडपाची तांची तयारी। गुजरातात प्रधानमंत्री मोदीचो विरोधकांचेर हल्लाबोल। एक देश एक वेंचणुकेक येवकार। गोंयांत पीएम सूर्य घर येवजण 100% चालीक लावपाचेर भर। गोंय ग्रीन एनर्जी विशीं सिरियस, मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। गोंयांत 100% मायनिंग अंदू जातले सुरू। सरकारान डम पॉलिसी चालीक लायल्या, खण मंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। जीएमसीत एमबीबीएसच्या वाडयल्ल्या 20 सीटांक एडमिशनां सुरू। डीन सांगता 17 सीट गोंया खातीर राखीव। जीएमसी फूल। नवे कॉलेज जाल्यारूच आनीक सीटां। राहुल गांधी आणि काँग्रेस जम्मू काश्मीराक परत आतंकवादाच्या संकटात धुकलपाक सोदता। घर मंत्री अमित शहाचो प्रचार सभेत काँग्रेसीचेर फोग। हॉस्टेलात गायचे मांस शिजयले म्हूण 7 इंजिनियरिंग विद्यार्थ्यांक धांवडायले। ओडिशात घडणूक। पाक व्यक्त काश्मीराचे लोक स्वतंत्र मागतात, तांकां भारतात येवपाचे आसा। पाकिस्तान मानवते खातीर कॅन्सर। यूपीचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाचे वक्तव्य। रशिया युक्रेन गेर्राक नेट। रशियाच्या बॉम्ब हल्ल्यात खार्किवच्या रहिवाशी अपार्टमेंटांचेर हल्लो। एकलो सोंपलो, 42 जखमी। अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाची बांगलादेशाचो सरकारी मुखेली मोहम्मद युनिसाकडेन चर्चा। बांगलादेशाचे उदरगतीक $202 मिलियन मदत दिवपाचे उतर। शेअर मार्केट रेडात उक्ते। निफ्टी 25,382, सेन्सेक्स 82,962।